नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हादयच्या विशयाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे एकला चलो अभियान. विरोधकांचे सभे आदी पिसुर्ल्या घेतले सभा. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जाली फुटाफूट. पक्षाच्या गाबो समितीच्या वांगड्यांनी दिलो राजीनामो. एका वर्सा भितर गोंयकारांक तिसरे खेपे बसतलो लायट बिल दर वाडीचो शॉक. 15 पैशांवयल्यान 60 पैशां मेरेन वाडूं येता घरगुती वापराचें लायट बिल. कोलवा दर्यावेळेर मरता मरता वाटावले जर्मनीचो पर्यटक. वेळार पासय मारतना पॅराग्लायडिंग करप्यान दिलो धपको. आनीक 15 सुवातो वेटलँड म्हणून जातल्यो अधिसूचित. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान दिली म्हायती. आनी कोळशाच्या ओव्हरलोड गाडयांचेर कारवाय जायना जाल्यार आडायतलो कोळशाची येरादारी. शंकर पळजीन मुरगांव बंदराक शिटकावणी. आता पळोवयात खबरो विस्तारांत. 16 तारखेक सांखळेन जावपी म्हादय बचाव सभेच्या एका दिसा पयलींच रेव्होल्युशनरी गोवन्सान पिसुर्लेच्या म्हादय बचाव सभेचें आयोजन केलां. म्हादय खातीर आरजीची भुमिका हेर पक्षा परस वेगळी आसा अशें म्हणीत मुखेली मनोज परबान सत्ताधारी तशेंच हेर विरोधी पक्षांचेर फोग काडला. गोंयकारां खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे पोगो बिल हाडूंक सोदतात तशेंच गोंयच्या हेर विशयांचेर जेन्ना आरजी आंदोलनां करता तेन्ना काँग्रेसा सयत हेर विरोधी पक्ष आरजीच्या भुमिकेक तेंको दिनात जाल्यार आमी तांचे वांगडा म्हादय खातीर कित्याक वचचें असो प्रस्न मनोज परबान केला. जो टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट आसा तो फुडें आमी व्हरपाक आमची पयली कॉर्नर मिटींग ही पिसुर्ल्या गांवांत फाल्यां सांजचे 5:30 वरांचेर मार्सोडो ह्या ग्रावंडाचेर जाता. सो तुमी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन ह्या मिटिंगेक हजर रावचें. म्हादय कितें, कळसा बंडुरा नाला प्रोजेक्ट कितें आनी हो जर प्रोजेक्ट जालो आनी जर ह्या बीजेपीच्या सरकारान सेंट्रल हे ट्रिपल इंजीन जे आसा, गोंयान एक इंजीन, वयर एक इंजीन आनी कर्नाटका इंजीन, ह्या तिनाय इंजिनां मेळोन जर आमचे म्हादय जर दिली, कर्नाटकान जर येयली आनी उदक जर कमी जालें जाल्यार आमच्या लोकांचेर कितें परिणाम जातलो, एनवायरमेंटाचेर कितें परिणाम जातलो आनी आमच्या वायल्ड लायफाचेर कितें परिणाम जातलो हें सगळें सांगपाक फाल्यांची आमची मिटींग आसतली. गोंयान आमी म्हणटा म्हादय आमची आडोवपाक जाय, फाल्यां काँग्रेसूय म्हणटा आसतली आपणाक आडोवपाक जाय, प्रत्येक जाण आडयता. पूण ते फाल्यां काँग्रेस, बीजेपी आनी आम आदमी पार्टी एका प्लॅटफॉर्माचेर येवन उलयना. तशें हांगाय आमी उलोवचें ना. जर ते बाकीचे येता जाल्यार आमकां खबर ना, पूण आमी तरी वयचे ना. म्हादय हो एकच विशय ना. गोंयान जर एकठांय येवपाक जाय जाल्यार सगळ्यान इम्पॉर्टंट जें आसा तें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बिल, जेका आमी गोंयकार कोण ते आमी जे थारोवपाक सांगता. म्हाका त्या हेका लागून म्हाका दिसना आजून मेरेन खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन आमकां सांगला की आमी एकठांय येवया म्हणून. गोंयान प्रत्येक गजाल इम्पॉर्टंट आहा. आयज आमची 2000-2500 वर्सां पूर्वीची जी खाजन लँड बुडल्या तेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स कंटिन्यूअस झगडत आसा. त्या विशयाक लागून कोण केन्ना कोणें सांगूंक ना की आमी एकठांय येवया म्हणून. गोंयान स्क्रॅप यार्डांचेर, इल्लीगल स्क्रॅप यार्डांचेर आरजी झगडत आसा. तेका लागून कोणें केन्ना सांगूंक ना की आमी एकठांय येवया म्हणून. गोंयच्या जे एक्झिस्टन्साचेर, आयडेंटिटीचेर, इल्लीगल मायग्रंट वोटींग कार्ड, इल्लीगल बस्तींचेर जे आमी आज उलयता त्या विशयाचेर आजून कोणें सांगूंक ना आमी एकठांय येवया म्हणून. सो आमकां तरी दिसना की बाकीचे गोंयचे इश्यू स्कीप करून फक्त पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून म्हादयचो यूज करचो आनी म्हादयक लागून युनायट जावचें आमकां तरी दिसना. आमचो एक हॉलिस्टीक अप्रोच आसा, आमचो एक लॉंग टर्म अप्रोच आसा, लॉंग टर्म प्लॅन आसा, तो आमी घेवन फुडें वयता. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो कोर कमिटीच्या वांगड्यांनी तशेंच 2022 ह्या वर्सा पक्षावतीन विधानसभा वेंचणूक लडयल्ल्या कांय उमेदवारांनी पक्षाक राजीनामो दिला. तशी घोशणा ह्या वांगड्यांनी ही पत्रकार परिशद घेवन केला. आमी सेव्ह म्हादय, सेव्ह गोवा ह्या आंदोलनाक तेंको दितले अशेंय ह्या वांगड्यांनी व्यक्त केला. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान गोंयकारांक जी आश्वासनां पुराय जावंक ना असोय आरोप ह्या गटाचो मुखेली गौरेश गांवकार हांणी केला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी म्हणून आमी जे काम केल्लें, आमी लोकांच्या दारादारान गेल्ले. हांव जाल्यार वेगवेगळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांच्या दारादारान गेल्लो. पोगो बिलाचे आमी अवेरनेस केल्लें. खूब अशें आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर काम केलां. तें जें कितें केलां तें आमच्या गोंया खातीर आमी केल्लें.
पूण आमी तशेंच लोकांच्या दारार भोंवन लोकांक आमी एक आशा दाखयली, लोकांक आमी एक आशेची किरण म्हणटा दाखयल्लें की गोंय तुमचें अशें अशें जातलें, गोंयचो फुडार असो असो आसतलो. ही सगळी आशा दाखयल्ली. तितून भितर आयज आमी खंय तरी लोकां कडेन माफी मागपाची अशी आमकां दिसता. कित्याक ही जी रेव्होल्युशनरी गोवन्साची जी पार्टी आशिल्ली ती पार्टीन जे कितें लोकांक सांगलेलें गोंयकारांक आपूण एक करतलो म्हणून सांगलेलें ते आयज पर्यंत तेणी केल्लें ना. आनी आतां जो म्हादय सारके इशू आसा त्या इशूचेर ते आयज फूट घालतात. म्हणून आमी सगळे आमचे जे गोंयचे जे रेव्होल्युशनरी गोवन्सा खातीर जेन्ना आमी काम केल्लें तेन्ना आमी प्रत्येक घरान भोंवलेले. तितलेय आमचे गोंयकारां कडेन मागता की जे 22 जे इलेक्शन जालें त्या इलेक्शनाक आमी एक आमचे कडल्यान चूक जाली, कळत नकळत आमचे कडल्यान एक चूक जाली की आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक सपोर्ट केलो. ह्यान फुडें आमी आमचो संबंद हे जे हांगा कॅन्डिडेट आसात, आनीकूय कॅन्डिडेट जे आयज पावले ना, आनीकूय कॅन्डिडेट आयज येवपाचे आशिल्ले, तांचो पर्सनल प्रॉब्लेम जालो. आनी एक 3-4 कॅन्डिडेट आमचे वांगडा आसात, ते कॅन्डिडेट आयज पावले ना. कित्याक अचानक ही आमची मिटींग हे प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाची जाली म्हणून ते आयज पावले ना. तेवूय कॅन्डिडेट आमचे वांगडा आसतले. आनी जितले कॅन्डिडेट आयज हांगा दिश्टी पडटा, जितले मेंबर्स आयज हांगा तुमकां दिश्टी पडटा, ह्या माध्यमांच्यान आमी आख्खी गोंयची जनतेक सांगपाक सोदतात ह्यान फुडें रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा आमचे कांयच रिलेशन ना. जे कोण ऑफिशियल बेरर्स आसात, जे कोण ऑफिशियल आसात ते आपलो रिजायन आयज सांज मेरेन रेव्होल्युशनरी गोवन्साक दितले. आमी आर्जीन जॉईन जाल्ले आमकां दिसतालें की युथाचें फ्युचर कितें बरें जातलें, युथाक रायट्स मेळटलो म्हणून आमी आर्जी खातीर जॉईन जाल्ले. आनी तो सदांच म्हणटालो की आपले एक्सपर्टीज आसा. सो आमकां कळोन लेट कळ्ळें की हेजे एक्सपर्टीज ते बसला ते महाराष्ट्रान बसला. त्या दिसा आमी डिसायड केलें की आमी आर्जी पार्टी सोडटा. राज्य सरकारान 2023-24 ह्या वर्सा घरगुती विजेचें मोल 15 पैशां वयल्यान 60 पैसे जाल्यार वेवसायीक वीज गिरायकांक 70 पैसे प्रति युनिट ह्या मोलान वीज बील वाडोवचें अशी मागणी करपी शिफारस JERCक केल्या अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिल्या. JERCन मान्यताय दिल्यार 1 वर्सा भितर जावपी ही तिसरी वाड थारतली. हे विशीं 24 जानेवारी मेरेन लोकांकडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. पंदरा नोव्हेंबराक गोंया आयिल्ल्या जर्मन जोडप्याक एका वायट प्रसंगाक तोंड दिवचें पडलें. कसलीच चूक नासतना कोलवा दर्यावेळेर पासय मारतना डायटर इचिलर ह्या जर्मन पर्यटकाक आपल्या हाताची 5 बोटां वगडावची पडलीं. कोलवा दर्यावेळेर पॅराग्लायडींग करतना एकलो डायटराचेर येवन आदळ्ळो. हातूंत डायटराक आपली बोटां वगडावची पडलीं. पॅराग्लायडींग करपी मनशान 3 लाख रुपया दिवन ताका हांगाच्यान वच म्हणून सांगलें, पूण ताका उपचारा खातीर 7 लाख रुपया खर्च आयलो. डायटर आनी ताची बायल ब्रुनहिल्ड ही दोगांय जाणां दर वर्सा गोंयांत येतात. कोलवाच्या सायमन रॉड्रिगीज हे जोडप्याच्या मजतीक धांवून आयला. पॅराग्लायडींग करप्यांचेर खर कारवाय करून जर्मन पर्यटकाक न्याय मेळोवन दिवपाची मागणी लेगीत तांणी केल्या. I am Brunhild and I was walking with my husband. It's the 24th of November at the beach from Nanu to Kolba. The motor paraglider was starting and driving to us. We were walking at the waterfront. And he couldn't go up. And he has crashed my husband. My husband has made his hands over his head, and he has crashed the head and has cut the hands of my husband. My husband has lost 5 fingers, and also my husband was flying through the air into the water, and he has lost a lot of blood, and he has bones are broken in the arm and in the hand and in the other fingers. And then we were coming to the hospital with the lifeguards. They have brought us, and from there this was a public hospital. From there we were brought to the Victoria Hospital. ह्या जाणट्या मनशाची काकूत म्हणटाय आतां इश्ट्रो घालून उरला ही बोट वचोन आनी तितल्यान जालें ना. आनी एक सांगो तुमकां, हेजी बोटां दर्या तेजेर पडलीं. लायफ गार्डां हाय तेणी पोती हांगा हॉस्पिटलां व्हरून दिल्याय. हांकां घोळून वता जाल्यार घोळ्याय म्हणून ही सगळी परिस्थिती घडल्या. आनी सेम ऑपरेशन करता ती हॉस्पिटलांत आसलोली आनी तो आपल्याक ऑपरेशन चालू आसलो तेगेले. आपल्याक असो काल घोळ्ळा म्हणून बंद दवरूं ना, चालू दवरलें. पूण देवान तेका लिसांव शिकयलां
जानराचे 6 तारखेर रेयांच आमच्या गोंयच्या रेयां फेस्त चांद्रा आनी कांसावली तेदूच तेगेले ते पावर लायटींग कोता तें वयर क्रॅश जालें आनी सकयल पडलें आनी एक पॅसेंजर आसलो तो कस्टमर आसलो ते चेडूं इंजर्ड जाले उर्मिला नायर म्हणून तेगेले मुकोले फोन नंबर आनी सगळें आहा हें गळोवंक जायना येसोले हें हांव मागोता ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक मागोता तुमी तो लायसन्स दिला जाल्यार जात तितून बेगीन ते लायसन्स तेगेले रिवोक करचें आनी असल्यो एक्टिविटीज कोलवा बीच वो खंयचे बीचीर आख्या गोंया मागोता आख्या गोंया असो एक्टिविटीज करून दिसना जे सुवाती पब्लीक भोंवता पब्लीक येता वयता लोक खेळटा ल्हान भुरग्यांक खेळटाय हाजेर कितें जाता तें सांगूंक जायना असो केलो जाल्यार कोलवा बीचीर आनी सगळे बीचीचेर लोक भोंवपा न्हय वयर रावतले नाजाल्यार आनी खंय वयतले. वेटलँड प्राधिकरणान राज्यांतल्यो 15 सुवात्यो ओलसाण आशिल्ले जागे म्हणून अधिसूचित करपाचो निर्णय घेतला. हे विशींचो मसुदो बेगीनूच अधिसूचित जातलो अशी माहिती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान दिली. गोवा वेटलँड प्राधिकरणाच्या बसके उपरांत मंत्री काब्राल उलयतालो. प्राधिकरणान ह्या आदी 8 सुवात्यो वेटलँड म्हणून अधिसूचित केल्यात अशें तांचें म्हणणें आसा. 550 आशिल्ल्यो 550तल्यान एनआयएक अपॉइंट केल्या. एनआयएन 220 तितल्यो CRZ पडटा म्हणून सांगले. तितल्यो थोड्यो म्हाका दिसता फॉरेस्टान कितें तरी आसा अरावंड ना 220 CRZ -42 जे वेटलँड बाकीच्यो थोड्यो पीट आनी हें आशिल्ले. सो हे आमी भायर काडटले वेटलँडांतल्यान जो आमी करतले फक्त 42. सो तितले आमी सांगलें तुमकां अशें ड्राफ्ट नोटिफाय आज 7 म्हणजे फायनल नोटिफिकेशन आज 7 भायर सरतले एप्रूव केला. 8 पयलीं केल्ल्यो आनी ड्राफ्ट 19 वयतल्यो. सो अशें करून फुडें आमचो टार्गेट जो आसा 42चो आमी येता ते 5-6 म्हयन्या भितर कंप्लीट करतले. सेंट्रल मिनिस्टर आमचो गोंयांत 2 कारणां येता. एक जे आमचे वेटलँड जे रामसार सायटीचे मॅनेजर जे आसा मॅनेजर एक वेटलँडाक मॅनेजर आसा ते वर्कशॉप गोंयांत जातले. ते म्हाका दिसता 3 तारखेक प्रोग्राम आमी फायनल करता आनी तशें लॉन्च ऑफ साबग्र मित्र आनी सेव वेटलँड कॅम्पेन ते गोंयांत डिक्लेअर करून चालू जातले 3 तारखेक. तशेंच पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हे इंटरनॅशनल मीट ऑर्गनायज करता. सो तितून भितर खुबशे इंटरनॅशनल डेलिगेट येतले 4 तारखेक आनी तेजे खातीर ह्यो गोश्टी फुडें व्हरपाचें काम 2 दीस आमचो सेंट्रल मिनिस्टर गोंयांत येतलो. हें कन्फर्म जाल्लें आसा. एनवायरमेंट मिनिस्टर आमचो भुपेंद्र सिंग तांकां ना म्हाका दिसता सगल्यो पंचायतीच्यो जावना अजुनूय चालू आसा. आमी तांकां सांगलां आनी परत आमी धाडल्या नाजाल्यार मागीर आमकां तांकां रिप्रेझेंट करून कितें करून तांकां परतून एक्शन घेवंक पडटलें जे पंचायतीन आसा. कित्याक ज्यो कमिटी केल्ल्यो ड्युरेशन ऑफ पंचायत बॉडी 5 वर्सां उरलेल्यो. सो न्यू पंचायत बॉडी जातरी आतां तरी न्यू ग्रामसभेक एप्रूव करून काडपाक जाय. सो तितून खुबशे आमी चेंजीस बी केल्ले आसा. पयलीं कितें जातालें सेक्रेटरीच मेंबर सेक्रेटरी जातालो. आतां ताका ऑप्शन लेवल 13 ऑफिसर जो गांवचो कोण आसा घेवपाक ताका आमी ऑप्शन दिला मेंबर सेक्रेटरी करपाक. सो तो सेक्रेटरी जावपाक जाय म्हण नाका. सो इट इज लेफ्ट टू द ग्रामसभा. तशेंच ग्रामसभा 6 मेंबर जे करता तितून भितर 6 मेंबर जे नॉमिनेट जाता जशे ग्रामसभेचे मेंबर तितून भितर 6 मेंबर चेअरमॅन करता. सो हे ऑप्शन आमी तांकां सोडलेले आसा. सो हे फुडें व्हरपाचें काम करता. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ओव्हरलोडिंग प्रमाणात कोळसो हाताळणी करपाचो आदेश जारी करून लेगीत अजून मेरेन मुरगांव बंदर ओव्हरलोडिंग पद्दतीन कोळशाची हाताळणी करतात. एमपीटीच्या ट्रकांनी ओव्हरलोडिंग जायसर कोळसो भरून येरादारी करतात. ट्रकांनी कोळशाची ओव्हरलोडिंग केल्ल्या कारणान येरादारी करतना रस्त्यार पडटा. हाका लागून वास्कोकारांक जाय त्या प्रकारच्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा. देखून ट्रकांनी ओव्हरलोडिंग करून कोळसो भरप बंद करूंक ना जाल्यार व्हड आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी समाज वावुरपी शंकर पोळजीन दिल्या. डे 1 हो कोळसो आमकां नाका म्हणून आमी बोवाळ केला की आमकां हो कोळसो नाका म्हणून आमी हेच्या अगेन्स्ट आहा. आनी हो अदानी आनी JSW जे कोळसो हँडलिंग करता हेतून आमच्या मुर्मगांवान मॅक्झिमम जे पोल्युशन जाता ते हेंचे खातीर जाता. आनी आयज जे ट्रान्सपोर्टेशन तुमी पळोवपाक शकता आतां तितून ओवरलोड ट्रान्सपोर्टेशन हो आतां ओवरलोड आतां हो हीट करून जो वयता तेच्या उपरांत हो जेन्ना वयता न्हू ते टनार बीन कोळसो पडटा आनी ती स्पिलेज रस्त्यार पडटा. आनी ती स्पिलेज आमी हेच्या पयलीं सुद्दां उलयले ती स्पिलेज आमकां इतली त्रास करता सारकी की आमी गाडये बिडये चलयता 2 व्हिलर बीन कोण वॉकिंग बीन करता न्हू ते
ते ब्रीथ करतना कोळसो ब्रीथ करता आनी आयज ह्या कोळशा खातीर मॅक्झिमम जी आमच्या मुर्मुगांव वाठारांत दुयेंसां जी वयर सरल्यान कितें कोणाक ब्रोंकायटीस कोणाक थंडी बिंडी मागीर अस्थमा मागीर सायनेक्स प्रॉब्लम हे आयज हे दिसून येना आनी सरकार हेचेर दुर्लक्ष करता. सो आयज ज्या पद्दतीन हे ओवरलोड हँडल करता आनी सरकारान हांकां पोल्युशन बोर्डान हांकां स्ट्रिक्ट जे इन्स्ट्रक्शन दिल्या तांकां की हो ओवरलोड तेंच्यांनी हँडल करपाक शकना ते म्हणून कितें ती बॉडी आहा न्हू तेच्या बॉडीच्या लेवलाचेर तेंच्यांनी व्हरपाक जाय म्हणून तो तरी पूण ते आतां ओवरलोड जे व्हरता हेच्या खातीर एक कोळसो पडून हे पोल्युशन जाता. हे सरकाराक जर हे मानिना जाल्यार मागीर आनी कोणाक मानतले तर हे सीएमान दखल घेवपाक जाय. हे मागीर सरकाराक केअरलेस केलेल्या भशेन जालें मरे. आमी एजिटेट करपाचें सोडून दी मागीर सरकारान जे बसले नोटीसी काडटात न्हू ते टायमपास ते आयज म्हाका सांग हे एक जर टू व्हिलराचेर ट्रिपल सीट जर मनीस बसलो सपोज न्हू जाल्यार हे फायन घालता आनी हे कितें हे व्हडले श्रीमंत म्हणून आनी अदानी आनी JSWचो कोळसो व्हरता म्हणून अदानी आमकां पोशिना आनी अदानीच्या रिणान ना आमी कितें अदानीचो कोळसो आमी खावन आमची मडी मेजपाची आनी तेंच्यांनी पयशे करपाचे. आयज गोवा पुलीस ट्राफीक सेल RTO यांच्यांनी सगळ्यांनी हेचेर दखल घेवपाक जाय. रस्त्यार उबे रावनाका डायरेक्ट वचा आनी पोर्टान उबे रावा आनी थंय सांगा तांकां हो कोळसो इतलोच जातलो म्हणून कास्ट लेवलाचेर कोळसो व्हरा म्हणून बकेट लेवलाचेर कोळसो व्हरा म्हणून हो ओवरलोड व्हरून आमकां फोंडान घालूं नाका आनी आमीच डिमांड केल्लो हो ओवरलोड हो व्हरनाका म्हणून. शुक्रारा आश्वे मांद्रेच्या दर्यार एक ऑलिव्ह रिडले कासव तांतयां घालपा खातीर दर्यादेगेर आयिल्ले. मात हो कासव आयल्या उपरांत पर्यटकांनी थंय बोवाळ घाल्ल्या कारणान थंय तांतयां घालपाक आयिल्लो ऑलिव्ह रिडले कासव तांतयां घालच्या पयलींच परतून दर्यांत गेलो. देखून पर्यावरण मोगींनी नाराजी उक्तायली. ऑलिव्ह रिडले कासवांचे संवर्धन आनी संरक्षण करपा खातीर रान खात्या वतीन 1999 वर्सा सावन मोरजी दर्यादेगेर कासव संवर्धन मोहीम राबयल्या. ताचोच एक भाग म्हूण हालींसरा व्हड्या प्रमाणांत आश्वे दर्यादेगेर ऑलिव्ह रिडले कासव तांतयां घालपा खातीर येतात. हळदी कुकमाचे दीस आशिल्ल्यान सध्या फुलांक भाव आयला. दिवचलचो बाजार फुलांनी फुलला, मात मागणी आशिल्ल्यान फुलां म्हारग जाल्यात. सध्या फुलांचो रेट डबल जाला. दर एका फुलांचे दर 400 रुपया किलो अशे जाल्यात. हिंदू संस्कृतीत महत्व आशिल्ली आनी सवायशीण बायलांची उमेद वाडोवपी परब म्हळ्यार मकर संक्रांत. मकर संक्रांती पासून रथसप्तमी मेरेन घराघरांनी हळदी कुकूम जातले. हळदी कुकूम म्हणटकीच अस्तर, शेवतीं, गुलाब आनी हेर फुलांक तेजी येता. म्हारग आसली तरी सध्या बाजारांत फुलांक मागणी आसा. रथसप्तमी मेरेन फुलांक तेजी आसतली. भरपूर गिरायक आहा म्हटल्यार फुलां खूब म्हारग आहा. तर सप्तमी पासून फुलां खूब म्हारग जातली. आतां सध्या म्हारगच जाल्या. 200 रुपयाची डायरेक्ट आतां 400 रुपया किलो जाली. मागणी चड आहा न्हू, जायत न्हू ती. येन्ना 10 दीस हळद कुकूम येयल्या मुळे खूब फुलां म्हारग जाली. ही बातमी आसा भारताचो शेजारी पाकिस्तानाची. पाकिस्तान सद्याक व्हडल्या आर्थीक संकश्टांत सांपडला. पाकिस्तानाची तिजोरी लागीं लागीं रिती जाल्या. भारतीय रुपयान सांगपाचें जाल्यार कायद्याचें मोल 220 रुपया किलोचेर पावलां. 1 किल गंवा खातीर 107 रुपया फारीक करचे पडटात, जाल्यार 5 रुपयांच्या बिस्किटेच्या पुड्या खातीर 60 रुपया मेजचे पडटात. लोक बुकेन वळवळे काडपी लोक जिणे गरेच्या वस्तूं खातीर एकामेकांचेर तुटून पडल्यात. पाकिस्तानाची अशी परिस्थिती कित्याक जाली आनी ह्या देशा सामकार कसली आव्हानां आसात हे विशींचो हो खासा रिपोर्ट. पाकिस्तान 23.5 कोटींच्या ह्या ल्हानशा देशातले लोक एक वेळच्या जेवणा खातीर वळवळे काडटना दिश्टी पडटात. म्हारगाय नियंत्रणा भायर गेल्या. धान्या खातीर लोक दर दिसा लायनीन उबे रावतात. पोरूचे तुळेन कांद्याचे दर 501% वाडून 220 रुपया किल जाला. चिकन 82% वाडून 400 रुपया किलाचेर पावला. मिठाच्या दरान 49% वाड जावन मीठ 50 रुपया किल जाला. तशेंच गव्हाच्या पिठाचो दर 42% वाडून ते 170 रुपया किल जाला.
आणि चाय पावडर 65% वाढला. गरजेच्या वस्तू सर्वसामान्य पाकिस्तानाच्या जनते खातीर चैनीच्यो वस्तू जावन रावल्यात. तुटवड्याक लागून धान्याचो काळो बाजार लोकांच्या जीवार आयला. हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो, हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ। ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। पाकिस्तानाची ही अशी परिस्थिती जावपाक कितलीशीच कारणां आसात. हातूंतले पयले कारण म्हळ्यार पाकिस्तानाची राजकीय अस्थिरता. फाटल्या 10 वर्सांत पाकिस्तानात 7 प्रधानमंत्री जाले. हे अस्थिरतेक लागूनच पाकिस्तानात परकी गुंतवणूक जाली ना. चीन, जपान, फ्रान्स, सौदी अरेबिया, इटली, कुवेत, अमेरिका आणि जर्मनी सारकिल्या देशांकडल्यान पाकिस्तानान कितलेशेच रीण घेतला. कोविडाच्या काळात डॉलराच्या तुळेन 160 रुपयांचेर आशिल्ल्या पाकिस्तानी रुपयाचे मोल 226 रुपया मेरेन सकयल देंवला. 1990च्यान पाकिस्तानाचो सरासरी GDP 4.5% फुडें वचूंकच ना. चुकीच्या आर्थिक नियोजनाक लागून पाकिस्ताना कडेन आयाती खातीर फकत 47,150 कोटींचे परकी चलन उरला. डबल रेट हो गया। जो 7,000 की बोरी थी वो 14,000 रुपए की हो गई है, और जो 6,000 रुपए की लाल आटे की बोरी थी वो 13,000 रुपए की हो गई है। और रोटी इस वक्त हम 20 रुपए और 25 रुपए में नहीं फरोख्त कर सकते। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आटे के रेट्स वापस ना आए, रोटी 30 रुपए और नान 40 रुपए कर देंगे। हम तकरीबन 1 माह से नुकसान में जा रहे हैं। गैस की आपको पता है कल से प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, उसके बावजूद लोड शेडिंग है। पाकिस्तानाक आर्थिक पुरवण जावची म्हणून कांय दिसा पयलीं पाकिस्तानान जिनिवान एक परिशद घेतिल्ली. पोरू आयिल्ल्या हुंवाराक लागून जाल्ल्या आर्थिक लुकसाणींतल्यान भायर येवपा खातीर मजतीचें आवाहनूय केल्लें. कांय दिसा पयलीं पाकिस्तान सरकारान अमेरिकेंतल्या पाकिस्तानी दुतावासाच्या मालमत्तेची पावणी केल्ली. सरकारान शॉपिंग मॉल्स, रेस्टॉरंट, वेडिंग हॉल आनी मार्केट बेगीन बंद करपाचे आदेश दिल्यात. कित्याक तर लायटीच्या आयाती खातीर $273 दशलक्ष म्हळ्यार 62 अब्ज पाकिस्तानी रुपया वाटावतले अशी तांकां आस्त आसा. हे सगळे करून लेगीत यश आयलें ना जाल्यार पाकिस्तान हातूंतल्यान भायर सरपा खातीर आण्वीक शस्त्रां आनी तंत्रज्ञान हेर देशांक विकतलो अशी भिरांत हेर देशांनी उक्तायल्या. हातूंतल्यान पाकिस्तानाक कशें भायर काडचे हाचे कडेन जगाच्यो नदऱ्यो लागून उरल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. दिवचल म्हालांतल्या नार्वे वाठारांत अडकून पडिल्ल्या बिबट्याच्या बछड्याची सुखरूप सुटका केली. नार्वेच्या मर्मवाडो वाठारांत बिबट्याचो सुमार 2 वर्सांचो बछडो चिरकणेत अडकून पडिल्ल्याचे शुक्रारा सांजे थळाव्यांचे नदरेक आयले. खबर मेळटकीच एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड आनी केरीच्या रेंज फॉरेस्ट विभागाची टीम घडणूक थळार पावली. हो बछडो काचापूल जाल्लो तशेंच कांय प्रमाणात जखमी जाल्ल्या अवस्थेंत आशिल्ल्यान ताचेर वैजकी उपचार केले. ते उपरांत त्या बछड्याक रान खात्यान ताब्यांत घेतलो. आयज सांजचे एक 5:30 सुमाराक नार्व्या मर्मवाडो म्हणून एक गांवांत थंय लेपर्ड कब जे आसा ते सांजच्या टायमाचेर आमकां एक कॉल येयलो आनी आमी थंयसर त्या आमची एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाची टीम जी आहा समती त्या जाग्यार स्पॉटार पावले. आनी ते लेपर्ड जे आसा जाम आसल्या कारणान आमकां दिसलें की तो डिहायड्रेटूय आहा, कारण खूब दीस तो उपाशी आसल्या कारणान तेका सारकें चलपाक बी जमना. सो त्या बरोबर हांवें ते इन्फॉर्मेशन जे आहा ते आमचे केरी रेंज फॉरेस्ट जे आसा तांकां इन्फॉर्म केले आनी फॉरेस्टाचे टीम जे आहा त्या जाग्यार पावल्या उपरांत आमी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करून तेका एक 6:30 सुमार तेका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आपल्या ताब्यात घेतलो आनी तेजी कंडिशन जी आहा ती मातशी क्रिटिकल कशी दिसता, पण जर तेका ट्रिटमेंट जर बेगीन जर गावले जाल्यार ते किल जे आसा ते वाचतले. आनी तेजे हे जे हॅबिटेट जे आसा खंय तरी लॉस जाल्ल्या कारणान आनी सगळे सरावंडींग सगळें जंगल कमी जायत गेल्या कारणान आयज ही परिस्थिती जी आहा ती ह्या गांवांत आयज लेपर्डाचे पील जे आहा आयल्या. फुडें केन्ना तरी तेजे आवय येवं शकता किंवा बाकीचे लेपर्ड किंवा बाकीचे वायल्ड एनिमल जे आहा ते सुद्दां अशे प्रॉब्लेम क्रिएट जावं शकता. सो लोकांनी मातशें आपूण जागृत रावपाक जाय. आपली जी आमची संपत्ती आहा जंगल संपत्ती तेका मातशी प्रोटेक्ट करपाचें मातशें लक्ष दिवपाक.
गोंयभरच्या 17 उजो पालोवपी दळांक घेवन 35व्या एन्युअल ड्रिल कॉम्पिटिशनाक फायर फोर्स हेडक्वॉर्टर्सान जोशान सुरवात जाली. ह्या ड्रिल कॉम्पिटिशनात स्क्वॅड ड्रिल, लॅडर ड्रिल, पंप ड्रिल आणि टग ऑफ वॉर असे 4 इव्हेंट्स आसात. ह्या वर्सा वट्ट 17 उजो पालोवपी दळांनी हातूंत वांटो घेतिल्लो. चडांत चड गोंयचे फायर फायटर्स टफस्ट जावचे ह्या हेतान हे ड्रिल कॉम्पिटिशन आमी वर्सान वर्स आयोजीत करता अशें फायर फोर्साचे डायरेक्टर नितीन रायकार हांणी सांगलें. हे आमचे आज 35th एन्युअल ड्रिल कॉम्पिटिशन चालू आहा. एवरी इयर आमी असले ड्रिल कॉम्पिटिशन वर्सां वर्स घेतात आणि हे फावटी जे आमचे ड्रिल कॉम्पिटिशन आता चालू आहा म्हणल्यार तेका वेरियस इव्हेंट्स आसता आणि ऑल फायर स्टेशन ओवर गोवा जवळ जवळ 17 फायर स्टेशन पार्टिसिपेट जाता आणि हेका वेरियस इव्हेंट्स असतात. फॉर एक्झाम्पल एक स्क्वॉड ड्रिल पयलीं घेता आमी, मागीर तेजे नंतर लॅडर ड्रिल, पंप ड्रिल आणि एक टग ऑफ वॉर म्हणून आसता. अशी आमी हे ड्रिलाक लागून वेरियस जज तीन जज आशिल्ले आहा हांगसर हे करपाक, मार्किंग दिवपाक किंवा आनी फॉल्ट बी कितें काडपाक, पेनल्टी दिवपाक आणि तांकां आमी इनवायट करतात एवरी इयर. आणि त्याच प्रमाणे आता जो आमी पॅटर्न जो आहा तोच एवरी इयर आमी सेम पॅटर्न दवरिल्लो म्हणजे मार्क्साचो. आता ह्या फावटी मातसो चेंज केल्लो आहा ते दवरल्या. पूण हे जे इव्हेंट आमी मार्किंग घालपाची, पेनल्टी दिवपाची हे चेंज कित्याक केले आमी? कारण नॅशनल लेवलाक हे आमचे इव्हेंट अशेंच जाता. नॅशनल लेवलाक जे इव्हेंट जाता त्या प्रमाणे तेंची मार्किंग ही सिस्टम आहा. आता आमी जी करता पळय ती सिस्टम आहा. त्या प्रमाणे आमी लास्ट इयर आमी जवळ जवळ 20 मेडलां मेळिल्ली आहा. एकट्याक गोल्ड मेडल मेळिल्ली आहा आणि त्या प्रमाणे बाकीच्या एका ब्रॉन्झ, सिल्वर अशी मेडलां मेळिल्ली आहा तांकां. त्या प्रमाणे आमी तांकां टफस्ट फायर फायटर ह्या नात्यान आमी ते पार्टिसिपेट जावपाक चडांत चड आमचे गोंयचे हांगासर फायर फायटर जे आहा ते पार्टिसिपेट जावं जाय म्हणून त्या खातीर तांकां एक सिस्टम लावन दवरिल्ले आहा आतां, सो दॅट वी वील गेट मोर मेडल्स इन फ्युचर. अशे प्रमाणे आमी एक सगळे 17 फायर स्टेशन हितून पार्टिसिपेट जाल्ले आहा. हे 35th एन्युअल ड्रिल कॉम्पिटिशन आहा. विद्यार्थ्याच्या मनात संस्कार रुजोवपाक डॉक्टर के.बी. हेडगेवार शाळेचें व्हड योगदान आसा. भुरगीं पालकांचें अनुकरण करतात देखून पालकांनी जतनायेन पावल उखलपाची गरज आसा. तशेंच वेगवेगळ्या कार्यावळींनी आनी सर्तींनी वांटो घेवपाक विद्यार्थ्यांच्या मनात संस्कार रुजोवपाक डॉक्टर के.बी. हेडगेवार शाळेचें व्हड योगदान आसा. भुरगीं पालकांचें अनुकरण करतात देखून पालकांनी जतनायेन पावल उखलचें गरज आसा. तशेंच वेगवेगळ्या कार्यावळींनी आनी सर्तींनी वांटो घेवपाक पालकांनी भुरग्यांक उर्बा दिवपाक जाय अशें रान महामंडळाचे अध्यक्ष आनी पर्येची आमदार देविया राणे हांणी दोतोर हेडगेवार हायस्कुलाच्या स्नेह संमेलनाक सांगलें. शेनवारा वाळपय म्हालांतल्या डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हायस्कुलाच्या स्नेह संमेलन आनी इनामां वांटप सुवाळो जाले. ह्या वेळार वाळपयची नगराध्यक्ष शेझीन शेख, वाळपय स्थानीक समितीचे अध्यक्ष दोतोर अशोक आमशेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी स्नेह संमेलनाक वांटो घेतिल्लो. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.